mogal udar kitlo moval ishtam so amche संगीत दिसरात रावता आमकां सांबाळसलयता ताचे भगर्येर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो ताचे भगर्येर कोण आसा संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता वाटो दैवीक मोगाचो काकुताची केती भोवती ती मोतीचो दर्यो तो वेचीक अत्म्याक पटलून धरता आपल्याच रक्तान न्हाणयता बापा दिता तांकां होपसून कुळपे शेळ्याक भेटयता आपलेच रक्मास तांकां खावो ताचे थंय तो एक जाता बापा दिता तांकां होपून कुळपे शेळ्याक भेटयता रक्मास तांकां खावो तांचे थंय तो एक जाता मोगाळ इश्टा जेजू सोम्या सस्ना तो मोग करतेल्या मानतां सायबा तुजो उपकार पण करता नमस्कार जातो आमचो इस्या सस्ना जिनी जातस काबारी निर्मीक आमी भोगूंक तुका कृपाकी सरगारी आमचो इस्या सस्ना जिनी जातस काबारी निर्मी आमी भोगूंक तुका कृपाकी सरगारी सर्गींच्या बो मोगाळा बापा तुका आमी अर्गां दिता ह्या पवित्र येवकारिस्ता मुखांतर तूं गरोस्सो हजर आसाय तूं दुलोप जेजू मोगाळ उदार आमी सर पातकी जाल्यार ह्या सकाळींच्या वेळार व्हडा मोगान तुवें आमकां सांगात हाडल्याय ज्या तुज्या विशेष देण्या खातीर बापा तुका आमी अर्गां दिता वो थोडो वेळ आमी करसूंचो आमच्या साल्वासांवाचो एक वांटो म्हणलें समजून तुज्या मोगान सगळ्या काळजान मोनान तुजी स्तुती करूंक तुजें आराधन करूंक आनी आमचें सर्वस्व तुका दिवंक आनी तुज्या मोगाचो अनुभव ह्या आराधना वेळार पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार आपणावंक आमकां तुजो आदार लाभय आमकां हरी एकल्याक तुज्या सक्तेन बरो तुज्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन आमकां बरो अशें आमी सदांच तुज्या पुता जेजूच्या मेटांनी सोमकोंक आनी सदांच तुजी खुशी करूंक आनी हें आमचें जिवीत ह्या संवसारांत तुवें दिल्लें मोगान प्रामाणीकपणान
जबाबदारेन जिवंक आमकां तुजो आदार लाबोय. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयाकन बसा. मोगाच्या न्हू, तुमचे पैकी कितलीं जाणां जेजूक मेळोवंक आयल्यात? थोड्यांचो हात इतलोच न्ही गे. सगळे आमचो हात वयर गेल्या. कितलीं जाणां तुमी जेजूक मेळोवंक आयल्यात? आमी सगळीं एकच उद्देश दवरून आयलां. केदाळ आमचो उद्देश स्पश्ट आसा. ते दाळ आमकां सोमयाची स्तुती करूंक, ताचें आराधन करूंक कृपा मेळटा. आमच्या जिणयेचो शेवटूच तसो जेजूची स्तुती करची. ह्या आराधना वेळार आमचें मन आनी काळीज जेजूक दिवया. देखून जर खंयच्योय संगती आमच्या मोतींत रेवण नासात, जावंक पुरो आमची बेजाराई, कंत, हुस्को, पुडाराची स्वप्नां कितेंय आमकां दोस्ताच जाल्यार ह्या घडये ती सगळीं थोड्या वेळाक आमी पयस दवरया. संपूर्ण मनान आनी संपूर्ण काळजान आमकां जिवीत दिल्ल्या, आमच्या सांगात सदांच आसा म्हूण बसवणी केल्ल्या त्या जेजूक दिवंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक सोमयाची स्तुती करचें आमच्या जिविताचो वर्तो एक अवकाश सोमयान आज आमकां दिला. कित्याक आमकां आज ताणें विंचून काडलां. ताणेंच तुमकां सोमेस्तांक ताचे सरशीं ओडलां. पवित्र आत्म्यान आमकां ओडल्या शिवाय आमी कोणूच जेजू सरशीं येवंक शकना. पवित्र आत्म्याच्या आदारान मात्र आमी जेजूक सोमी आनी धनी म्हूण वळखूंक शकता. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हो सगळो आराधनाचो वेळ सोमया सांगाता संपूर्ण मनान काळजान ताची स्तुती करची. एक मात्र आमच्या जिविताचो उडासाचो एर खंयच्योय संगती आमी मोती काडच्यो नाका. केदाळ आमी सोमयाची स्तुती करता. जें कितें आमकां गरज आसा तें सगळें सोमी दिता. आमी सोमया मुखार लांब लांब पट्ट्यो मुखार हाडिचय म्हणना. कित्याक आमचो सोमी ताणें आमकां रचलां, तोच आमकां राखता, तोच सांबाळटा. असलो विश्वास मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो आमकां जेजू थंय आसूंक जाय. तर ह्या वेळार संपूर्ण मनान संपूर्ण काळजान उबी रावून ताची स्तुती करया. जय जय हांव म्हणटलो सोमया, तुजी स्तुती करतलो म्हणलें तें गीत आतां आमी गायत आसतना आमी सगळ्यांनी उबी रावचें आनी संतोश बरीत रितीन थाळयो पेटोवन हें गीत गावचें. तुमच्या बुकलेन आसा स्वादी सक्रामेंता बुकान गीत नंबर 25 पान नंबर 19. जय 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 दुनिया देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 दुनिया देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 दुनिया देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 दुनिया देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा, जय 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 पवित्र आत्म्या, जय 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 त्रिएक देवा. दिसबुदेला हायसो दिसबुदेला आमकां, दिसबुदेला हायसो दिसुदेला आमकां, दिसबुदेला हायसो दिसबुदेला आमकां, दिसुदेला आयसो दिसुदेला आमकां. सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्वरा जय जय, सर्व मेळून गावया गीत सर्वेस्वरा जय जय, जय 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 धन्या देवा, जय 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 क्रिस्ता राया, जय 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 धन्या देवा,
जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा मोग केला आमचो मोग दिला आमकां 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 काळजांत तावून गावया आमी सर्वेस्पराचे काळजांत तावून गावया आमी सर्वेस्पराचे जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां पातका आमची बोगसून स्वीकार केला आमकां कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराचे जय कालत्या मनान गावया आमी सर्वेस्पराचे जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 धन्या देवा जय 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 क्रिस्ताराया जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा जय 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 पवित्रात्म्या जय 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 त्रिएक देवा हालेलुया 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 स्तुति जेसु आराधन जेसु वंदन जेसु आराधन जेसु अर्गान जेसु ओकलाप जेसु महिमा जेसु स्तुति जेसु वंदन जेसु अर्गान जेसु हालेलुया 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 समियाची स्तुति करूया हालेलुया हालेलुया अर्गान जेसु ओकलाप जेसु स्तुति जेसु आराधन जेसु वंदन जेसु अर्गान जेसु दयाकर बोसा मोगाच्या नो सोमियाची स्तुती करूंक सोमिया मुखार आमी आसाव आमचो देव चरित्रे सोदनी जावन आसा आमची चरित्रां ताणेंच बरयल्या जल्मान मुखांत्र ह्या संवसारांत आमची चरित्रां देवान बरोवंक सुरू केल्या आनी आमच्या चरित्रेक त्याच देवान ताच्या पुता जेजू मुखांत्र एक नवी दिशा दिल्या किर्तन 105 Psalm 105 आमकां सांगता देव जावन आसा म्हणून चरित्रे सोदनी ताचे विणे कितेंच आमच्या जिणेंत घडना मोगाच्या भावांनी भयणीनो तो सदांच आमच्या जिवितांत आसा हें सोबीत जिवीत आनी त्या जिविताक सरी जाल्ली देणी
सगळें ताणें आमकां ताच्या पुता जेजू मुखांत्र आमकां दिलां. तर हें किर्तन आतां आमी आयकोवया. हांव हें किर्तन वाचतना तुमी मौनपणी आयकोवचें. हालेलुया, सर्वेस्पराक अर्गां दिया, ताचें नांव उलो मारा, पोरजां मदें ताचीं कृत्यां परगट करा. ताका गितां गाया, ताची स्तुती करा, ताची अस्तर्यां वर्णिया. ताच्या पवित्र नांवाक अभिमान बोगा. सर्वेस्पराक सोदतेल्यांचीं काळजां उल्लासूं. सर्वेस्पराक सोदा, ताची पदवी सोदा, सदांकाळ ताचें मुखामोळ सोदा. ताणें केल्ल्या असर्यांचो आनी विस्मिताचो, ताणें उसारलेल्या निर्णयांचो उगडास धरा. ताच्या सेवाका अब्रामाची संतत, ताणें विंचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो आसो उगडास दवरा. तस्सो सर्वेस्पोर आमचो देव सगळ्या संवसारार ताची पदवी चलता. आपल्या कराराचो ताका उगडास आसा. 1000 पिळग्यां पासत दिल्ल्या उतराचो, ताणें अब्रामा कडेन केल्ल्या कराराचो, इजाकाक सपूत घेवन दिल्ले भाशेचो. ताणें तो जाकोबाक आदेश कसो थारायलो, इस्रायलाक सासणाक तकता तसलो करार. ताणें म्हळें, तुजे पासो तूं निश्चित केल्लो कानान देश हांव तुका दितलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर मोगाच्या न्हू आमच्या जिविताचो धनी कोण? जेजू न्ही गे, आमच्या जिविताचो धनी आनी आमच्या जिविताची चरित्रां बरयताय तस्सो. देखून आमचें जिवीत केदाळ आमी ताका समर्पून दिता. तो आमची चरित्रां बरोवंक सुरू करता. देखून आयच्या ह्या बागी दिसा सोमयाचें आराधन करूंक आयिल्लीं आमी उडास दवरया. देव आमच्या जिवितांत सर्वस्व जावंक जाय. देवा विणें आमच्या जिवितांत कितेंच घडना. देखून ताका सोदून आमी ह्या पुंतळाक ह्या आराधनाक आयल्या. आनी कोण कोण ताका सोदता तांकां तो मेळटा. ह्या पातयेणेन मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो ताची सोदनां करूंक, ताचो अनुभव सोडूंक, ताचें तावन बरेंपण सोडूंक ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. तर थोडी मिनटां मौन रावन जेजून आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण नियाळन ताका आमच्या सुत्रांनी अर्गां दिवया. आमची जबाब जावं दी. अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. वगळाप तुका सोमया जेजू. जिविताचें देणें आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. मोगाळ वडिलां फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. बऱ्या क्रिस्ती कुटुंबांत जल्मोवचें भाग फावो केल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. संस्कारा मुखांत आमची जिणी ग्रेस्त केल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमकां दिल्ल्या सर सांता भक्तां खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. तुज्या आवयक मोरयेक आमची आवय जावन दिल्ले खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. कश्टा वेळार तुजो सांगात आमकां लाभयल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या बावार्थांत आमकां घट केल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. सबार बेसांवांनी आमचें जिवीत नंदन केल्ल्या खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमकां मार्गदर्शन दिवच्या सर वडिलां खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या पवित्र सभे खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या बापसाई बाब आनी गवळी बापां खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या याजकां खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या धर्म भयणी खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या पिरगजीनी आसच्या सर संघ संस्थां खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. आमच्या पिरगजीनी आसता सर शिक्षण संस्थां खातीर अर्गां आनी वगळाप तुका सोमया जेजू. थोडी मिनटां आमी मौन रावया आनी आमच्या काळजांत तावून तो जेजूक अर्गां दिवया. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो,
आमच्या सुमयान आमच्या जिवितान जायतें बरेंपण केलां पूण सबारपोटी तें बरेंपण समजूंक आनी त्या बरेपणाक देवाक अर्गां दिवंक आमी सबारपोटी चुकोवन पडटा आमकां हर एक पोटी आमच्या दोळ्या मुखार येवचे आमचे कश्ट आमची पिडा शिडा ते आमच्या दोळ्या मुखार केदाळय आसात आनी आमच्या जिवितांत आसचे ते ल्हान व्हडू समस्ये केदाळय आमच्या दोळ्या मुखार आसतात थोडे मटी ते ल्हान रितीन आसूंक पुरो पूण सारक्या वेळार आमी ताका कुमोग करिना जाल्यार आमच्या जिवितांत ते एक दीस पर्वता बरी जावतलें आनी त्या समस्या मुखार आमी ल्हान दिसतले हांव आमचो समस्या व्हडलो जातलो आनी आमी ल्हानशी जातले हांव देखून आज आमी उडास दवरया जेजूच्या हजरपणांत सांगाता आयिल्लीं आमी आमचे समस्ये देवाच्या मोगाक कितें मोगाक आमी ओलायलें जाल्यार आमचे समस्ये भोव ल्हान देखून थोडे म्हणटे आमचे समस्ये व्हडले जातात आमचो देव ल्हान जाता देखून जायतें बरेंपण आमच्या जिवितांत जाता जाल्यार तो संतोश आमच्या काळजा मनांत आमकां अनुभव करूंक कश्ट भोगतात कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार आमचे कश्ट आसात केताळा पळयल्यार आमी कश्टां विशांत सुलोवचे म्हज्या जिणयेंत कश्ट म्हज्या कुटुंबांत कश्ट म्हज्या वळखीच्यांक कश्ट पिडा शिडा हेंच शिवाय दुसरें आमी कितेंय उलोवंक आमकां जायना कित्याक आमची मोत सगळी ह्याच कश्टां वयर केंद्रीकात जाता ते दाळ आमच्या जिवितांत आमी चिंताव आमच्या जिणयेंत काळोख उजवाडच ना दिसाक उजवाड जाल्यार म्हज्या जिणयेंत काळोखूच आसा आनी की उडास दवरया आमच्या जिवितांत उजवाड दिवचो सोमी आमच्या सांगात आसा ताका आमी आमच्या जिविताक हाडल्या पुरो सगळें तोस्सू स्विकार करता आमचे समस्ये ताका ओढू न्हय मोगाच्या भावनांनी भयणीनो देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत देव ओड जावंक जाय केदाळा देव आमच्या जिवितांत ओड जाता त्या दाळा समस्या आपापीच ल्हान जावंक येतात देखून आमचे समस्या आमी ओड करचे नाका हर एका समस्याक परिहार आसा म्हणलें आमी स्पश्ट समजून काडचे जाय आनी आमच्या हर एका समस्यांक परिहार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त देखून तो सदांच आमच्या समस्यांनी आसा आमकां समस्या तो करिना पूण आमकां समस्या आयिल्ल्या वेळार ते समजून काडूंक आनी त्या समस्यांक परिहार सोदूंक तोच जेजू आमकां आदार दिता तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो सोमयाचें आराधन ताची स्तुती करन आसांव तर एक घडी बरो आमच्या जिवितांतले उणेपण आमी वळखून घेवंक प्रयत्न करया आमी हर एकलीं देवा मुखार पातकी जावन आसांव आमकां हर एकल्याक देवाच्या काकुळतीची गरज आसा जायत्या रितींनी आव्हानी तुमी सुकोवन पडटा परतून आनी परतून केल्लींच पातकां करता देखून हो वेळ आमच्या पातकां खातीर आमी पश्चात्ताप पावया हर एक संगत हांव तुमच्या मुखार दवरतां ताच्या उपरांत आमी आमच्या पातकांची दूख धर्न एक गिताचो श्लोक गावचो आमचें कुटाम मोगाळा सोमया तुवें आमकां एक सोबीत कुटाम दिलां ह्या कुटुंबांत आवय बापय वडिलां भुरगीं बाळां मालगडीं प्रायवंत सगळीं आसात पूण तुवें दिल्लें हें सोबीत कुटाम ह्या कुटुंबांत संतोष समाधान मुजोकर घेवच्यांत हांव सबारपोटी चलवलां चिल्लार कारणांक लागून हांव म्हज्या वडिलां विरोध उलयलां ह्या हांव वडील जावन म्हज्या भुरग्यांक हांवें बरें मार्गदर्शन दिवना तांकां हांवें इराराय दिल्या समाधान दिवच्या बदलाक अशें एका न्हय एका रितीन कुटुंबाचो एकवट तो गट करच्यांत आमी चलवल्या तर हें आमचें उणेपण कुटुंबांत समजून आमी पश्चात्ताप पावता आनी गायता मुची भोगो सोमया काकू तुजी धाकय मोगान म्हाका वेंगो दनिया गोपा तुज्या लिपोय सांगाता भात कामुची भोगो सोमया काकू तुजी धाकय मोगान म्हाका वेंगो दनिया गोपा तुज्या
आमचे वैयक्तीक जिवीत आमकां आमच्या कुटुंबा सांगता आमच्या सोमयान आमकां आमचेंच म्हणलें एक वैयक्तीक जिवीत दिलां आनी ह्या वैयक्तीक जिवितान साबार पोटी आमी आमचे थंय आसलें बरेंपण आमचे थंय आसली ती देणी पवित्र सभेच्या बरेपणा खातीर उपयोग करच्यांत सोलवाले हांव आमच्या सुस्वार्थाक आमची देणी आमी वापरल्यांत ही सगळी देणी येवची पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हणून वळखून घेवच्यांत आमी सोलवाले हांव तर आमची देणी हेरां सांगाता वांटून घेनातल्या खातीर पश्चात्तापवया आनी गावया मुची गोगो सोमया काकूर तुजी दाखय मोखान म्हाका वेंगोन दया घोपान तुज्या लिपय आमची जिणी बावार्थाची जावन जियोवच्यांत साबार पोटी हांव आनी तुमी सोलवाले हांव सोमया आमकां दिल्लो तो बावार्थ पवित्र स्नानाच्या संस्कारा मुखांतर वाडोवन येताना आमी तो जिवो सांबाळूंक उजवाडाची भुरगीं जावच्या बदलाक साबार पोटी आमी काळोखाची भुरगीं जाल्यां बरें न्हय आसलें आमी आदारलां तुज्या कुशेक आमी विरोध केल्या संस्कारांची जिणी जियोवच्यांत आमी आळसाय दाखयल्या मिसाच्या बलिदानान जावंक पुरो हेर भक्ती कार्यांनी संपूर्ण मोनान आनी काळजान आमी आमकांच मेतेर करूंक सोलवाले हांव आमकां संस्कारांची विसर पडल्या आमकां आमचे संस्कार सदांचे जाल्यात त्या संस्काराचो खरो अर्थ आमच्या जिवितांत समजोवंक आमी प्रयत्न करूंक ना ह्या खातीर आमी पश्चात्ताप पावता आनी गायता मुची गोगो सोमया काकूर तुजी दाखय मोखान म्हाका वेंगोन दया घोपान तुज्या लिपय आमच्या कुटुंबांनी तुवें आमकां एक बळादीक आतेर कशें पवित्र पुस्तक दिलाय पूण साबार पोटी हांव आनी तुमी तें पवित्र पुस्तक दिसपट्टें वाचूंक नियाळूंक आनी त्या उतरां प्रमाणे आमची जिणी मांडून हाडच्यांत आमी सोलवले हांव देवाच्या उतराच्या सक्तेंत सकत समजोवंक आमी सोलवले हांव आमच्या भुरग्यांक देवाच्या उतराची रूस दिवच्यांत आमी सोलवले हांव तांकां देवाचें उतर वाचूंक आमी प्रेरण दिवंक ना आमी देवाचें उतर वाचच्यांत आळसाय केल्या हे आमचें उणेपण आमी वळखून घेता आनी गायता मुची गोगो सोमया काकूर तुजी दाखय मोखान म्हाका वेंगोन दया घोपान तुज्या लिपय मोगाळा सोमया म्हज्या जिवितांत तुवें वर्तें दिल्लें देणें जावन आसा शेजारचीं मनशां म्हज्या बोवारी जिवन आसची म्हजी शेजारचीं एक देणें कशें तुवें म्हज्या जिवितांत दिलां पूण साबार पोटी तांचे सांगाता बरो संबंद दवरच्या बदलाक तांचे विशयांत हांवें अपप्रचार केला तांचे कडेन दुस्मानकाय हांवें दवरल्या ल्हान संगतींक लागून हांव तांचे कडेन झगडलां अशें एक मोगाचो संबंद म्हज्या शेजाऱ्यां सांगाता दवरच्याक हांव सोलवलां तांचें नांव हांवें पाठ केलां तांकां हांवें दुस्मानां बरीं लेखलां ह्या खातीर म्हजें उणेपण वळखून घेता पश्चात्ताप पावता आनी गायता मुची गोगो सोमया काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगोन दया घोपान तुज्या लिपय
मोगाळा सोमिया आधुनिक संपर्क माध्यमां तुवें म्हाका दिल्लें वर्तें देणें पूण सबार पोटी ही आधुनिक संपर्क माध्यमां हांवें म्हज्या स्वार्था खातीर गळसिल्यांत देवाची सुवार्ता प्रकट करूंक ती हांवें गळसूंक नात सोशल मिडिया जावंक पुरो मोबायल आनी हेर माध्यमां फाटल्यान हांवें म्हजो वेळ विबाडला कितलोसो घंट्या फाटल्यान वेळ हांवें मोबायलाचेर करसिला मोबायलार कितें बरें न्हय आसलें तें हांवें पळयलां आनी तातूंत जावन हांवें कुशालाय भोगल्या आनी हेरां सांगताय सबार पोटी वांटून घेतलां अशें ह्या सोशल मिडिया सो हांवें दुरुपयोग केला ह्या खातीर हांव पश्चात्ताप पावतां आनी गायतां मुची भोगो सोया काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दनिया गोपान तुज्या लिपोय मोगाळा सोमिया पवित्र सभा तुज्या पुतान आराम केल्ली ती मुंदारून व्हरूंक तुवें याजाक मणियरी आमकां दिल्याय तांची सेवा सबार पोटी हांवें मानून घेवच्या बदलाक तांची हांवें टिका केल्या ते अभिशिक्त म्हणलें समजनासतना तांकां तांचेर आड हांव उलयलां हेरा लागीं तांचे विशयांत हांव वायटच उलयलां तांणी पिरगजींत संस्थांनी आनी आमच्या वैयक्तीक जिवितांत करचें बरेंपण पळोवंक हांव सोलवलां तांचें नांव हांवें पाड केलां तांचे विशयांत हांवें अपप्रचार केला देवापणी खातीर वावर करूंक हांव सोलवलां म्हज्या कुटुंबांत हांव न्हू देवाच्या आपोण्याक म्हज्या भुरग्यांक उत्तेजन करच्याक हांव सोलवलां हें सगळें आमचें उणेंपण वळखून आमी पश्चात्तापया आनी गावया मुची भोगो सोमिया काकूर तुजी दाखय मोगान म्हाका वेंगून दनिया गोपान तुज्या लिपोय थोडी मिनटां मौन रावया आमच्या वैयक्तीक जिवितांत हांव आनी तुमी खंयच्या पुरा संगतींनी देवा बापा तावन जेजू तावन पवित्र आत्म्या तावन पयस सरल्या त्यो घडयो आमच्या मोतीक हाडन खालतेपणी पश्चात्तापया एक नितळ चिणी बागेवन चिणी जिवंक आमी प्रयत्न करतले हांव म्हणून जेजूक आमी बसावणी करया उबी रावात सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका इसमिया जेजू ताच्या शिसांक म्हणालो येया मुझे सरशी सोमेस्त तुम्ही कश्टां तेल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मुझे जू तुमच्या कांदार घेया आनी मुझे लागचें शिका कित्याक हांव बळया आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक मुझे जू वावोवंक सुलाभ आनी मुझे वचें आळू देवाचें उतर घेन वाखणीक तुका क्रिस्ता दयाकन बसा मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आराधनाच्या सुरवेरस हांवें सांगलें आमी कोणाक मेळोवंक आयल्या हांव म्हूण आनी तुमी समेस्तांनी सांगलें आमी जेजूक मात्र मेळोवंक आयल्या हांव तर आमकां हांगासर आपोवन हाडलें कोणें जेजून वय आमकां जेजूनच आपोवन हाडलें जेजूच्या सक्तेन बरो न्हू
आज आमी ह्या आराधनांत वांटेली जावन आसाव आनी तस्सो जेजू ताच्या उतरां मुखांतर आमकां सांगता तुमी मुजे सरशी येया. ताचे सरशी आयिल्ल्यांक तो कोणाकच पयस करिना. आमचो सोमी सदांच आमकां ताच्या गोपांत आरावन धरता. देखून ही भोव अपुरबायाची उतरां येया मुजे सरशी. आमी मनशां सबारपोटी सगळ्यांक स्विकार करिना हांव न्ही गे. सगळ्यांक तुमी स्विकार करतात गे. कोणी एक वळख ना तो लायिल्लो जाल्यार तूं कोण आनी अशें आमी विचार करता. पूण हांगासर आमी पळयता जेजू सगळ्यांक स्विकार करता. आसा तशें स्विकार करता आनी तो म्हणटा तुमी मुजे सरशी येया. कित्या खातीर आमी जेजू सरशी वचूंक जाय. जेजू सरशी गेल्यार आमकां कितें फायदो आसा? कितें फायदो आसा? जेजू सरशी गेल्यार आमकां कितें फायदो आसा? फायदो नासतना आमी येता गे न्ही गे. जेजू सरशी रावल्ल्यान आमकां संतोश मेळटा, समाधान मेळटा आनी आमची जिणी आनीकी अर्था बरी जावन जियोंक आमकां करपा लाभता. पवित्र स्नाना मुखांतर आमी आराम केल्ली इल्ली क्रिस्तांव जिणी भोव अर्था बरीत जियोंक जेजू आमकां सकत बोळ दिता. देखून तो आमकां सांगता मुजे सरशी येया. मुजे थंय तुमी एकवटून रावा. ते धडा तुमी भरपूर फळ दितल्यात. देखून जेजू सरशी येवन ताचे सांगाता एकवटून रावल्यार आमी कितें करता? फळ आमी जायतो फळ दिवंक शकता. देखून जेजू आमकां सांगता हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. कशें? एक फांटो दाखवाली थंय एक जावन रावल्या करीत कितें दिवंक शकना? फळ दिवंक शकना. तशेंच तुमी मुजे सरशी एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकनात. देखून जेजू आज आमकां आपोवणें दिता तुमी मुजे सरशी येया. कित्याक म्हळ्यार तुमी मुजे सांगाता एकवटून रावा जाय. तुमी मुजे थंय एकवटून रावल्यार मात्र तुमच्या जिवितांत भरपूर संतोष, समाधान, तृप्ती तुमकां मेळटा. देखून असलें जिवीत जिवोवच्याक, असलें समाधानाचें जिवीत जिवोवच्याक जेजू आज आमकां उलो दिता. देखून जेजू कळीत आसा आमी विविध संकश्टांनी आसाव, विविध नमुन्याचे बरें आमी वोवून आसाव म्हणून जेजूक बरें कळीत आसा. देखून हांगासर तुमी आराधनाक येता आसतनाय हांव खंडीत चिंता सबार रितींचे बरें घेवन आयल्यात. आराधना दळा इल्लेशे बरें तुमी सकयल दवरतल्यात. कित्याक पात्रांपांनी सांगलें तुमचें बरें कंत बेजाराय जेजूक समर्पून दिया म्हूण. पूण पाटी येता आसतना कितें म्हणलें सवाल परतून तेच बरें खाणगोन पाटी घरायेचें आनी परवां आनेका मंगळारां मातसो राखचें. मंगळार हांगा येता आसतना थंय दारवट्या लागीं तें बरें या आमची वजन कितें म्हणटा आमचें लॅगेज, आमच्या मोतींत आसलेली पुरा ती लॅगेज आमी हो थंय गेटी कडेन दवरचें. परतून येवचें, सोमयाचें आराधन करचें, स्तुती गावची, हालेलुया म्हणचें, वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटां. आनी आमी कितें म्हणटा देवाचे व्हड उपकार जावं दी. आमी येता न्ही गे. आमी थंय थावन येचें, थंय गेल्लेंच परतून उडास येता आमकां. घरा आमचे कश्ट पुरा विसरलें एका घंट्यान 2 घंट्यांनी परतून आमच्या मोतीक येता आनी तेंच काणगोन परतून येता आनी आनेक हप्त्या राखून रावता. ते बरें फाटीं दवरूंक. पूण आज जेजू आमकां सांगता येया सोमेस्त तुमी कश्टांत येल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. हेपटी आमचो बरो आमची कंत बेजाराय जेजूक समर्पून दिल्या उपरांत जालें. मागीर ताचे विशयान आमी कंत करचेंच नाका. देखून पेद्रूच्या पयल्या पत्रांत आमी वाचता तुमचो कंत हुस्को म्हाका सोडा, तुमचो कंत हुस्को म्हाका सोडा. जेजू म्हणटा देवाचें उतर आमकां सांगता तुमचें कंत हुस्को म्हाका सोडा. तें हांव स्विकार करतां. पूण तुमी सदांच समाधानेन आसा जाय म्हणली म्हजी खुशी. येया सोमेस्त तुमी कश्टांत येल्यानो आनी वजन वोवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. कसलो विशेव जेजू आमकां सांगता? तो समाधानाचो विशेव, सदांच एकामेका भाव बांदावपणाचो विशेव जेजू आमकां दिवंक आशेता. देखून तो म्हणटा मुजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी मुजें लागचें शिका. देखून जेजूचें जू आमच्या कांदार घेतलें जाल्यार म्हणजे जेजूची खुशी, म्हजी खुशी तुमच्या जिणयेंत पाळ्ळा. त्या दाळा सगळें तुमकां बरें आगच पडटलें. जर तुमी म्हजो मोग करतात तर तुमी म्हजे उपादेश पाळा. जुवांक बरयल्लें पयलें पत्र आमकां सांगता जर तुमी म्हजो मोग करतात जाल्यार कितें करतल्यात? तुमी म्हजे उपादेश पाळटल्यात.
उपादेस मोगाचो उपादेस जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय कसलो संदेश जेजू आज आमकां दिता देखून जेजू म्हणटा मुझे लागचें शिका येदोळ तुमी शिकोनान जावंक पुरो आज तो शिका म्हज्या बोवारी येया म्हज्या सांगाता बसा कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां सगळ्यांकी समाधान मेळटलें असलें समाधान मार्केटीन मेळना सुपर मार्केटींत बिलकूल मेळना असलें समाधान आमकां जायचें जाल्यार आमी जेजू सरशी मात्र येवंक जाय ताचे तावन मात्र आमकां असलें समाधान मेळटा देखून हो जुवांचो वांचेल अध्याय 10 वळ 10 आमकां सांगता हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून तें बरोवन ओमतोच्या बापान देखून आमचो सोमी उदारी आमचो सोमी उदार मनाचो आमचे बरें न्ही आमी थोडे फावटी इल्लेशे कंजूसी जाता इल्लेशें पिट्टाशी जाता आमी आनेकल्याक दिवच्या पयलें म्हाका आसा की यो बो ताका दिवन म्हजें पुरा खाली जालें अशें एक बेजारायन दिता देखून आमी कितें दिता तें आमी हातू कल्लो दी जाय खंय कित्याक जें कितें दिता सडीत आसलें तें आमचें न्हय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमचें थंय कितें सडीत आसा जाल्यार जेजू आमकां सांगना तुजें आसलें पुरा दी म्हूण तुज्या कडेन कितें सडीत आसा तुका जावन आनी की गरज जाता थंय एकलो भाव म्हजो कश्ट जाता म्हज्या सेसारा आनी म्हजें थंय साहित्य आसा हांवें दिवंक बरें मोन करी जाय आनी असलें बरें मोन दिवचें आमच्या सोमयान देखून आज जेजू आमकां सांगता मुझे सरशी येया मुझे सरशी रावा कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वावोंक सुलाभ देखून आमी उडास दवरया आमचो सोमी आमकां वावोंक तांकां नातलें बरें आमच्या कांदार दवरिना कितें आमकां जेजूक आमकां कळीत आसा आमची कॅपॅसिटी कितें गी म्हणून त्या प्रमाणेच आमकां तो आमचे तान विचारता आमचें थंय जायनातलें बिलकूल तो विचारिना आमकां कितें जाता तें ताका कळीत आसा तें मात्र तो विचारता देखून आमी म्हणटा आमचो देव ल्हान संगतीचो देव आमचो देव आवर गॉड इज अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स नॉट बिग थिंग्स आमचो देव ल्हान संगतीचो देव देखून तो ताच्या पुताक ह्या संवसाराक धाडटा आनी सेवाक जाता देखून आज जेजू आमकां आपयता जाल्यार आमी जेजू बरींच सेवाक जायचें सेवाकाचें काम कितें सेवा दिवचें सेवा घेवचें न्हय देखून त्या सेवाकान आमकां सांगलां हांव आयला सेवा घेवंक न्हय बगार सेवा दिवंक देखून ताणें ताचो जीवच आमच्या मोगा खातीर समर्पून दिला तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो असलो देव जेजू मुखांतर आमकां फावो जाल्ल्याक ताका आमी अर्गां दिवया सदांच ताचे थंय आमी विश्वासी रावया कसलेय आमचे कश्ट जावं दीत कसलेय आमची पंतावनां जावं दीत ती देवा वरणी ओड न्हय म्हणलें स्पश्ट आमच्या मोतीन दवरया कित्याक आमकां सर सकत दिवची आमच्या सोमया जेजू न्हू केदाळ आमचो सोमी आमचे थंय आसा आमचें जिवीत रुपांतर जाता नवें जाता कोण तो क्रिस्त थंय आसा ताचें जिवीत रुपांतराचें जाता म्हणटा सांब पावलो कोरिंतकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 5 वळ 17 वळींत तर त्याच सोमयाचें आराधन करूंक आमी सांगाता मेळिल्लीं त्याच सोमयाक आमच्या जिविताचें केंद्र करून जियोंक जाय आसची कृपा ताचे तावन आमी मागया थोडी मिनटां मौन रावन त्याच सोमयाक ताणें आमच्या जिवितांत केल्लें बरेंपण मौनपणी नियाळया दिंबी घालात मोगाच्या न्हू सोमयाचें आराधन ताची स्तुती करन आमी आसाव तर थोडो वेळ थोडी मिनटां आमच्या जिविताचें समर्पण आमी करया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो कसल्यो त्यो संगती आज म्हज्या आनी देवा मदें एक अडकळ जाल्या म्हज्या आनी जेजू मदें एक अडकळ जावन आसा देखून तो संतोष समाधान आमच्या जिणयेंत आमी भोगूंक शकना त्यो सगळ्यो संगती जेजूच्या पांयां तळा आमी समर्पून दिवया आमचें सगळें जिवीत आमचें सगळें सर्वस्व ह्या घडये जेजूच्या पांयां तळा समर्पून दिवया
कित्याक आमचो सोमी आमकां आसा तशें स्विकार करता. कसलीय आमची कंत बेजाराई जावंक पुरो, कसलीय पिडा आमच्या जिवितांत प्रत्येक जावन आमच्या कुटुंबांत आमच्या भावा भयणीक आयिल्ल्या जावंक पुरो, ते सगळे उडास घडया ह्या घडये तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पून दिवया. संपूर्ण मोनान, संपूर्ण काळजान. सोमयाक कितेंच असाध्य न्हय, सगळें साध्य आसा म्हणलें समजून आमची पिडा शिडा कोणा खातीर आमी मागता म्हूण बसावन ह्या पवित्र पुंतळाक आमी आयल्या. तांचो सगळ्यांच उडास काडया. कुटुंबांत आमची आवय बापय वडिलां, आमची भुरगीं बाळां, तांकां सगळ्यांक जेजूच्या पांयां तळ आमी समर्पिव्या. कित्याक आमचो सोमी मात्र आमकां पुरो, कित्याक तो आमचो कोरो गवळी, आमचो तो जतन करता. सर दुस्मानांत आवन आमकां तो राखता. तस्सो पुरो म्हणून आमी आशेवया आनी गावया. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. पोसकताय तूं दिवन सोरो, दुस्मानां तावन कन पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. सांगाता म्हणया. तुंस पुरो म्हाका तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. पोसकताय तूं दिवन सोरो, दुस्मानां तावन कन पारो. तुंस पुरो सोम्या तुंस पुरो, तुंस म्हजो गवळी बरो. मोगाच्या नो जिणेची वाट आमी सोमकोन आसाव. साबार पोटी ही वाट म्हाका आनी तुमकां आमच्याच समस्या वरवीं, आमेन्स कन काण गेल्ल्या सुखी वरवीं ही वाट कश्टांची आमकां जावंक पावल्या. कुटुंबाचें जिवीत आमकां जडायेचें जालां. आमी सुरवेर दिल्ली ती भास सुखांत तशें दुखांत, पिडेंत तशें भलायकेंत एकामेका विश्वासी रावतल्या म्हणली ती भास आज म्हज्या कुटुंबा जिवितांत जिवंक म्हाका कश्ट भोगतात. ल्हान कारणां दिवन आज त्या विश्वासपणाक हांव घात करना सांगी म्हणलें म्हाका भोगता. पूण तस्सो जेजू आमच्या जिविताक वाट दाखयता. आमच्या जिवितांतलो सगळो काळोख तो धांवडायता. बरवोशाचें किरण आमच्या जिणयेंत तो फांकयताचो. तर त्याच सोमयाक आमी उलो मारया. सोमया तुंचो म्हाका पुरो. तुजे सगळे समस्ये तुज्या मोगात ते ओड न्हय. तुज्या हर एका समस्यांक परिहार आसा सोमया. म्हाका तूं पाव. तुंचो म्हजो आदार. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार, तुंस सर्गा पावचें दार. वाळ सुकलेल्यांक तुंस पुडार, पातकी मनशांक मा उदार. तुंस आदार सोम्या तुंस आदार, तुंस सर्गार पावचें दार. तुंस आदार म्हाका तुंस आदार, तुंस सर्गार पावचें दार. वार सुकलेल्या तुंस पुडार, पातकी मनशांक मा उदार. तुंस आदार सोम्या तुंस आदार, तुंस सर्गार पावचें दार. या घडये मौन पडी आमच्या गरजां खातीर आमी मागया. साबार गरजो घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या जावंक पुरो. मौन पडी त्यो आमच्या मोती काडया. त्यो सोमयाक आमी समर्पून दिवया. जे कितें आमी बावडतान मागता तें सगळें देव आमकां दिता म्हणली आमची पातयणी. सोमयाचो आशिर्वाद घेवच्याक आमकां आमी आयती करया.
आमचे मोल देव्या सशे बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुतीसा पदवी महिमा ससना ससना एका स्थळ्या वसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समासमी नावार्था आमेन. प्रार्थुया. ये देवा विचित सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बोगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आमेन. या पुंतळाक तुमकां मोगाचो स्वागत. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी हांच्या इराद्यां खातीर मागया. घरच्या आल्मां खातीर दिता सिरील मेंडोन्सा गुरपूर. पुलगतींतल्या आत्म्यां खातीर सिरील मेंडोन्सा गुरपूर. मोनिका मार्ता अर्गां जावन पुत्तूर. हँडी रॉबर्ट मेंडोन्सा अर्गां जावन किरें. इलारी फेर्नांडीस अर्गां जावन बाळोक जेजुवाडो. हेनरी जुली मोरस हांच्या 40 आनी 7व्या लग्न वार्षिक दिसा संदर्भार अर्गां जावन दितात लुड्स वाडो. तशेंच रोजी डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर नित्यादार वाडो. एलिशा एलिना फेर्नांडीस अर्गां जावन सांबोस्त्या वाडो. हेनरी जुली मोरस हांच्या वार्षिक लग्नाच्या दिसाच्या संदर्भार अर्गां जावन दिता जुलिएट मोरस लुड्स वाडो. देवादीन एडविन मिनेजस हांच्या पासोत एग्नेस मिनेजस सांजुवा वाडो. डेल्पिन सिक्वेरा मेळिल्ल्या सर उपकारां पासोत वेलांकणी वाडो. रॉनी डिसोजा प्रत्येक तेसावां खातीर बागेवन कुटुंबां वाडो. बेबी रोशल सल्डाना 4थ्या वर्साचो जल्मा दिवस अर्गां जावन दितात उर्वा. जानेट फेर्नांडीस अर्गां जावन पेरार. मेरी सल्डाना अर्गां जावन बणकल. हांच्या इराद्यां खातीर मागतना आमच्या इराद्यां खातीर आमी विशेश रितीन मागया. प्रत्येक जावन आमकां कालच्या दिसा देवान पावस फावो केला. मुखल्या दिसांनी बरो पावस आमकां फावो जावच्या खातीर तशेंच बरो सरकार आमकां फावो जावच्या खातीर मागया. प्रवेश गीत नंबर्स तुमच्या बुगल्यान सुम्या दिन बसुया बुकांत. गीत नंबर 22 पान नंबर 22 गव्या नवे एक गीत आमी. नवे ये गीता में बड्या में आमच्या सुम्या वंदन ताका भक्तीन आमी बसया में आमच्या रया. कृत्यां सुम्याची निजायती विची महिमा ताची करतामकां विजमी. पृथ्वी दिन बसता ताची वडविकाय रसना वाकंता ताची वडवणकाय. नव्या नवे ये गितामी पड्यामी आमच्या सुम्या वंदून ताका भक्तीन आमी हरसियामी आमच्या रया.
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे शांती तुमचे सवे असो. जेजू ख्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, जिवनांत हर एकल्याकी सुख संतोष दूख बेजाराय आसताच. विविध रितीचे समस्ये असतात, पूण ते समस्ये आमी फुड करून जियोंक आसा. थोडे समस्यांत पयस धांवतात, पूण समस्ये तांकां सोडून दवनात, ते फाटल्यान धांवन येतात. त्या देखून समस्यांत पयस धांवचे की समस्ये फुड करून जियोंक शिकत जाय. आनी सोम्या जेजून ताच्या जिवितांत आयिल्ले समस्ये कशे फुड केले गी म्हणून आयच्या सुवार्तेच्या वाचपांत आमी आयकता आनी प्रसंगा वेळार समजता आनी ताचो परिणाम जावन आमच्या जिवितांत आयिल्ले सबार समस्ये आमी निवारण करूंक शकता. त्या देखून आयच्या दिसाच्या ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमचो पात्रोन सान जुआंव पौल दुसरो ताच्या मजतीन आयिल्ले सर्व समस्ये परिहार करूंक वाटो सोदया. समस्ये फुड करून जियेवया, अशें संतोश भरीत जिवीत जियोंक आमी प्रयत्न करया. आदारलेल्या सर चुकी आनी पातकांचो उडास करता आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणींनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत म्हगे वंशदास अंकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणींनो आमचे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझे पवित्र सभेक आत्मीक पोषण दिवंक सांजुवांव पौल दुसरो तुझ्या भाग्यवंताक सताच्या आनी प्रितीमोगाच्या आत्म्यान तुवें बरलोय. ह्या ताच्या नोवेनाच्या दिसा आमी विनंती करता, ती विनंती मानून घेवन ताचे देखे प्रमाणे त्याच सताक वेंग मारूंक आनी प्रितीमोगान जियोंक आमकां करपा दे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. सान जाकोबाच्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मदें लढाई आनी झगडें खंय तणूप जाता. तुमच्या कुडी विश्वा भितर झूज मांडलेल्या कोट्या ओडण्या तावन न्हय. तुमी आशेता ती वस्त तुमकां मेळना देखून कोणी करूंक सयत तुमी तयार. तुमकां कठीण आशा भोगता तरी पूण तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना. त्या पासत तुमी झगडतात आनी लढाई करतात. तुमी आशेतात तें तुमकां मेळना कित्याक तुमी मागिनात, वा तुमी मागतात जावेत पूण तुमकां मेळना कित्याक तुमच्या कुशलायेक लागून पाड इराद्यान तुमी मागतात. अविश्वासानो,
ह्या संवसाराची इश्टगत करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेनात काय. त्या पासत जो कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता वा तुमचे तें बिडार करूंक म्हूण देवान घाल्लो आत्मो मोसरान पेटता म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता तें सूख म्हणटात वे. पूण तो दिता ती कृपा आनीकी वर्ती. ह्या पासत पवित्र पुस्तकांच म्हळां देव गर्व्यांक मुखार रावता पूण कालत्यांक कृपा दिता. देखून तुमी काळजया देवसाराक आड रावा आनी तो तुमचें तोंड फळटलो. देवाक तुमी लागीं सरा आनी तो तुमकां लागीं सरतलो. तुमी पातक्यानो तुमचे हात धुया. तुमी दोड्या मोनाच्यानो तुमचें अंतस्कन नितळ करा. खंत करा, दुखेज जाया आनी रडा. तुमचो हांसो दुखांत आनी तुमची कुशलाय खंतीन बदलो. सोम्या समोर तुमकांच कालती करा आनी तो तुमकां उंच उबारतलो. देवाचे उतर श्लोक. तुजो हारभार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. तुजो आरबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. हांव पाकाटे जर म्हाका आसले पारव्या बरी उबोवन वचून आसरो सोदतो. पयस पयस फोळून वचून आरण्यांत हांव बिडार करतो. श्लोक. तुजो आरबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. भिरांकूळ वाऱ्या वादळांतलो सुकून घेवन दावदवी आसरो सोदून काडतो. गलिबिली कन सोड सर्वेस्परा तांची भास आनी तांकां दुस्पटून सोड. श्लोक. तुजो आरबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. शहराच्या पागोरा वयर रावून दीस रात ते पारो करतात तरी शहरांत फकत जबरदस्ती पळोवंक मेळटात. श्लोक. तुजो आरबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. तुजो हारभार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. शुगुनी मनशाक तो केदींच पडूंक सोडचो ना. श्लोक. तुजो आरबार सर्वेस्पराचेर सोड तोच तुका सांबाळटलो. उद्गार. Alleluia. 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 आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या कुर्साची बडाय शिवाय हेर खंयचेंच वडपण म्हाका ना. ताचे मरेपा संवसार म्हाका आनी हांव संवसाराक खुर्सार मेला. हालेलुया. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमान तुकाय सोम्या. जेजू आनी ताचे शिस कफरनाहूम येवन पावले आनी घरा पावतस तुमी वाटेर कितें तर्क करीत आसल्यात म्हणून जेजून आपल्या शिसां लागीं विचारलें. पूण तांणी जाप काडली ना कारण तांचे मदें कोण व्हड म्हूण वाटेर आसतना तांणी एकामेकाक तर्क केल्लें. तेव्हा तो बसलो आनी बारांक आपणा सरसी आपोवन तांचे लागीं म्हणालो, जर कोण एकलो पयलो जावंक अपेक्षिता तर ताणें सकटांचे की निमाणो जाय आनी सकटांचो चाकर जाय. उपरांत एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदेगात ताणें उबो केलो आनी ताका पटलोवन धरून तांचे लागीं तो म्हणालो,
जो कोण असल्या भुरग्याक म्हजे नांवी घेता तो म्हाकाच घेता आनी जो कोण म्हाका घेता तो म्हाका न्हय बगार म्हाका पाठयिल्ल्याक घेता. देवाचे वक्त वाकनीन तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, प्रस्तावनांत हांवें तुमकां सांगलेल्या भशेन ह्या संवसारांत जियेत आसतना हर एका व्यक्तीक जावं तो दादलो या स्त्री समस्या म्हणले येतातच. सूख आनी दूख दोनूय मेळटा. थोडे दीस बारी सूख, थोडे दीस बारी दूख. जुबल्यो सूख, काजाराची 40 आनी 100 वर्सां भरलीं सूख. आनी खंयचें बरें कार्य पयलें कुमगार सूख. कुटुंबांत बरें फाल्यां जाता, व्हडलें फेस्त येता सूख. घरांत मोर्न जालें दूख. भुरगो फेल जालो दूख. अशें सूख थोडे दीस आसल्यार दूख थोडे दीस आसता. हें पुरा सहज वचपी येवचें तसल्यांचो जावन आसा. तशेंच जिवितांत विविध वेळार विविध काळार विविध समस्या येतात. चिंतेनासतना येतात, अचानक येतात. आतां पळय, राजकीय मुखेल्यांक समस्या नात गी. सगळ्या पेपरार आसा एकच पेन ड्रायव्ह. सकाळीं उठ्ठना तेंचं पेन ड्रायव्ह पुरो हाडा म्हूण. तांकां कितले समस्या कळना. आमी हांकां वाचूंक बरें जाता, हांगा आसता हांव वाचून. ते कितल्या समस्यांनी आसात पळया. EVM मिशीन वोटींग सुरू जालें म्हणटा आसतना 2 म्हयने तेच समस्या. EVM मातशें हर एक दिसा येता, हांगासर थंयसर. पयले पटीन चोरिल्लें EVM चोरिल्लें तेंय तसो पट्टे येतात. आनी पयले पटी पळयतलो म्हणटात, हे देवा म्हज्या कालच्या दिसाचो चोरला म्हणटा. एक बायल मिस आयिल्ली म्हाका, अण्ण आयिल्ली, बारी पोरनो न्यूज 8 वर्सां आदीं आयिल्लो. कालच जालां फादर म्हणून. म्हळ्यार तिणें कालच पयले पटी वॉट्सॅपार पळोवचें खंय. वॉट्सॅपाचें एक प्रॉब्लेम म्हळ्यार तें केदळां जाल्लें म्हूण कळना. आमकां काल आयिल्लें देखून कालच जाल्लें. तें केदळां जाल्लें, खंयच्या गांवांत जाल्लें, कितें एडीट केल्लें तें पुरो येता म्हणलें उडास्तोरा. त्या देखून वॉट्सॅपार आयलें म्हणटना पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें सत म्हणून पातयेवचें नाका. आतां ताच्या उपरांत आतां आनी एक सुरू जालां, पयशे चोरचे खंय. चोरचे म्हळ्यार पयलें लोक चोरताले, आतां चोरिनात. आतां बँक खात्यावरूच चोरतात. बँकी चोरता आनी बँक खात्यावन एरी चोरतात. कालच्या पेपरार पळयलें, OTP गरज ना खंय. आतां येदोळ OTP दिल्ल्या कुठले चोरतले. आतां OTP नासतना चोरूंक सुरू केलां खंय. खले समस्या वयर समस्या. पयशे आसल्यारय समस्या. आतां सगळ्यांक प्रॉब्लेम जालें गे म्हळ्यार इतें घालें ATM आवळे. ATM दवरूंक समस्या. फोन करतात, तुजें ATM तशें जालां अशें जालां, तुजें नंबर दी म्हणटात, तेंय समस्या. उठिल्ल्या बशिल्ल्याक आतां समस्या. हे समस्या काणयो न्हिदोंक गेल्यार न्हीद पडटाय. म्हळ्यार पोर एकल्याक कितले की करोड आयल्यात खंय ताच्या एकावंटाक. ताणें करोड येदोळ पळोवंक वचनात, करोडांनी पयशे आयल्यात. ताका खुशी जालें म्हणना, आनेकल्याक समस्या जाल्यात थंय. ताचे एकावंट आनेकल्याच्या एकावंटाक नंबर हाका पडले, पुरो पयसो हाका आयलो. आतां थंय बँकाकारांक समस्या सुरू जाल्यात. अशें खंडाबट्टे समस्या. हो संवसार समस्यांनी बुडोवन गेला. आनी समस्यांक सारको परिहार मेळना जाल्यार समस्या जावनूच उरतात. त्या देखून एक समस्यो जिवितांत आयलो म्हणटा आसतना पयलें ताका परिहार सोदी जाय. समस्यो फुड करी जाय. थोडे समस्योने देगेन दवरतात. कशें म्हळ्यार भुरगीं
परीक्षेक बरयतना हें लिखे कश्टांचें आसा तेगें लोडटात सुलभ सुलभ आनी बरयतात सुलभ आसल्याक 2 मार्क्स जाल्यार 1 पुटा बरयतात म्हाका गोत्ता न्ही करेक्ट बरो नंतर गेली मेळचे मार्क्स 2च 1 पुटा बरयले म्हणून 10 मार्क्स दिनात कांय आनी एक समस्या तो बरें गोत्ता म्हणून बरोवचें मागीर गोत्ता नासल्यार ताका टायम नासलो ना जाल्यार हांव गॅरंटी कितले मार्क्स कटींग कोत्ताय बरें बरयलो हांवें हे पटी बरयलां घालें 2 मार्क्सांचें 1 मात करेक्ट कोत्तालें बरो नंच गेला काल पुटान जायचें आहलें 2 पुटांनी गेलां आनी एक समस्या तो ಒಟ್ಟಾರೆ असले पुरा समस्या हर एकल्या की एका नातल्या एका रितीचे समस्या आसात ते आसूं दी आतां आयच्या वांजेलाक आमी या जेजूच्या आनी आपोस्तलांच्या जिवितांत ती समस्या आसले कित्याक ते मनीस जावन आसले हर एका मनशाक समस्या येतात आतां जेजूचे समस्या जेजू कितें करता पळय समस्या उपजल्ल्या वेळी तो वगो बसना थोडे समस्या येणे सुरू जाले म्हणटाना लो तेण्यांतल्या बागल्यांतल्यान येतात समस्या थंयच पूण जेजू वगो रावना तो परिहार सोदूंक प्रयत्न करता तो समस्या फूड करता आयच्या सुवार्तेंत पळया एक समस्या उपजता आपोस्तलां मदें कोण व्हरतो पेद्रो हांव मालगडो म्हणटा प्राय इल्ली सड जाल्या त्या देखून खंयचें काम दिवचें ताका जेजूच्या मिनिस्ट्रींत जेजू प्रधानमंत्री पेद्रो खंयचें आशेता गृहमंत्री आशेता जो हांव म्हणटा हांव मोगाचो सीस म्हाका खंयचें मेळटा फायनान्स सेकंड बेस्ट निर्मला सीताराम ताच्या उपरांत जाकोब हांव सैरो न्ही जेजूचो जुवांव आनी जाकोब भाव दोगी जाण जेजूचे कजन्स सैऱ्याक फॅमिली इल्लेशे वयर अडिजे न्ही त्या देखून म्हाका डिफेन्स मिनिस्टर फायनान्स जालें डिफेन्स जालें रेल्वे मिनिस्टराक कोण येता तितलें म्हणटना आनी एकलो बुट्टा हांव धांवच्यान ते बारी हुशार रेल्वे धांवता न्ही त्या देखून म्हाका रेल्वे जायचे मागीर एकलो सीस एकले तांचे म्हणटा पयसरले उलोवनूच येंच आसात कोणें कितें जावचें सोमिया जेजूच्या मिसावांत कोणें कितें जावचें खंयचो हुद्दो स्विकार करचो कोणें बळादीक जावचो कोणाचें नांव हर एक दिसा पेपरार येता कितें खरी येता तेंच वचून डिस्कशन सुरू केलां आनी वाटेर येतना आतां जेजू हांचो समस्या समजलो हो समस्या असोच सोडल्यार मुखार बारीक कश्ट आसा लढाय जाता म्हणलें खंडीत पेन ड्रायव्ह जातात म्हणलें खंडीत आनी ताच्या उपरांत नवे समस्या ताका मेळोन एकामेका दुस्मान ते जातात त्या देखून हो समस्या परिहार करी जाय समस्या मुखार मनस्तापाक आनी लढायेक कारण जावचेर आसा म्हूण जेजू समजून हो समस्या परिहार करूंक तो प्रयत्न करता आतां परिहार कसो करता पळया आयच्याच वांजेलांत आमी शिकचें ताणें परिहाराची रीत काडून गेल्ली ती तुका आनी म्हाका एक आदर्श रीत कशें आमच्या जिवितांत आमचे थंय या आमच्या कुटुंबांत आयिल्ले समस्ये परिहार करचे गी म्हणून ताणें पयलें कितें केलें कोताय ताणें पयलें शिसांक लागीं आपयलें एकलो थंय आहलें पूर हांगा म्हणालें पूर हांगा भुरगीं म्हळ्यार खेळटना मಕ್ಕಳೇ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಬನ್ನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ म्हणटात न्ही सगळ्यांक आपयलें त्या देखून समस्या परिहारांत पयलें मॅट जावन आसा लागीं आपोवचें ताणें धांवडावना देखला हांगाचे समस्या हाडून आयल्या तुमी तुमच्या समस्या न्हू म्हजी तकली पडापड चडल्या तुमची समस्या म्हज्या तकलेर कित्या तें म्हणूं ना तो म्हणलो सक्कड लागीं येया पयलें ताणें सांगाता हाडलें तांकां लागीं आपयलें तांकां सांगाता हाडलें कमिंग टुगेदर इज द बिगिनींग वर्किंग टुगेदर इज प्रोग्रेस लिविंग टुगेदर इज सक्सेस त्या देखून ताणें
तांकां लागीं आपयलें आनी हो जावन आसा तांचो आरंभ. तांणी तांच्या कडेन सांगाता काम केलें आनी थंयसर सुरू जाली अभिवृद्धी. आनी ते सांगाता जियेले ते दळान तांकां जीक मेळ्ळी. त्या देखून ताणें तांकां सांगाता हाडले. फस्ट स्टेप क्लियर. सगळ्यांक समजलें की हांवें सांगलेलें. आतां दुसरें स्टेप कितें करता पळया. ताणें समस्यो तांचे तावन समजून घेतलो. कोणेंगी सांगलां, बेन्नी बायन सांगलां, जुडी बायन सांगलां आनी एलसी बायन आनी फेल्सी बायन सांगलां ताचो समस्यो आनी एकल्याचो समस्यो. ती तांचो समस्या सांगना, दुसऱ्याचो मात सांगचें. त्या देखून ओ आसता पळय भारी हुशार आहा तें, भारी हुशार आहा, जब्बर कोण ना, नाजाल्यार 4-5 जाणांनी ताचेच तुजें समस्या सांगला अशें म्हणून आपोवन जोर करूं ना. ताणें समस्यो तांचे तावन ताकाच आपयलें आनी समस्यो कितें कळ्ळें, प्रॉब्लेम तुमचें थंय समजून घेतलें. आनी एकल्या तावन आयकोन बायल्यान तावन समजून ताणें निर्धार घेवंक ना. बगार समस्यो कितें म्हणून शिसान तावन तो समजलो. सो सेकंड स्टेप जालें. आतां थर्ड स्टेप पळया. शिसांक ताणें सांगाता बसयले, सगळ्यांक वट्टूक बसयले. बसले कुठले इल्ले कम्फर्टेबल जातात वय की न्ही. उबा रावले कुठले ते कशें भिरांत आसता, नॉट कम्फर्टेबल. सगळ्यांक बसा बसा, फॅन घालें. तितकें वारें पडलें ना आनी कितें तिकेशें थकली, ऊन जाल्ली इल्ली, थंड जावंक सुरू जाली. एसी नातिल्ली कोण ना, जावं दी, तिकेशें थंड जाली. आनी आतां ते आयकोंक तयार जाले. आयकोंक तयार जाले म्हळ्यार क्रिएट एन एटमॉस्फियर वेर दे कॅन लिसन. असलें ताणें वातावरण थंय सृश्टी केलें की ते जेजूक आयकोंक तयार जाले. आतां जेजून विवरण दिलें. ह्या समस्या विशीं ताणें शिकवण दिली. ताच्या मिसावांत वांटेली जाल्ल्यांक हुद्द्याची गरज ना. हुद्द्याची गरज ना. बँकांत सक्कडी मॅनेजर जावंक जायना, एकल्यान मॅनेजर जाय येता. 4 जाणांनी क्लार्क जायचे काम करूंक, क्लॅरिकल. एकलो पियोन जायचे च्या हाडूंक, कापी हाडूंक, आनी एकली झडतली जायचे. आनी तूं कोण व्हडलो, सगळ्यांक व्हडली झडतली ना जाल्यार शी गलीज जाता. च्या हाडना जाल्यार हांगा च्या कोणें दिवचें, पोटाक कांय पडाचें न्ही. सक्कडी इम्पॉर्टंट, हर एक इम्पॉर्टंट उडासतोरा. तो पियोन तो झडतली ते प्रमाण कोणाक ल्हान करचें नाका. समया जेजून तांकां सांगलें सक्कडी तुमी करचेचे. तूं एकलो व्हडलो, तो एकलो धाकटो न्ही. पळोवंक तिके लंबू दोंटी बरी दिसोंक बरो आनी एकलो कुडला आसोंक बरो. तें आमकां देवान तशें रचलां. पूण हुद्द्यान तुमी सक्कडी एकच. सेवेचो मनोभाव अवश्य आमकां व्हडले व्हडले हुद्दे न्ही, सेवेचो मनोभाव. कोण सेवा करूंक तयार आसा, कोण आनेकल्याचें आयकोंक तयार आसा, कोण आनेक हेल्प करूंक तयार आसा, तें बारीक गरजेचें. पवित्र आत्मा विविध देणी दिता. ती सर्व देणी आमच्या स्वंत फायद्या खातीर न्हय, ती हेरांच्या फायद्या खातीर, समाजाच्या बरेपणा खातीर. युवर चिल्ड्रन आर नॉट युवर चिल्ड्रन, बट दे आर द चिल्ड्रन ऑफ द सोसायटी. बापूरबायन सांगलेलें आमी जाणाव. आमची भुरगीं न्हय, ती समाजाची भुरगीं. ती समाजांत जियेतात, ती समाजांत वाडटात, ती समाजा खातीर वावुरतात आनी ती समाजा खातीर जावन आसात. त्या देखून तांणी समाजाचें बरेंपण चिंतें जाय. आनी त्या देखून ताणें शिसांक सांगलें तुमी तुमचे खातीर न्हय, तुमी हेरां खातीर, तुमी सेवे खातीर, तुमी आनेकल्या बरें करच्या खातीर. त्या देखून असल्या कामांत हुद्दो गरज ना. खंयचोय तो हुद्दो जावं दी. हर एकल्याकी झडूंकी कळीत आसा जाय, हर एकल्याकी आनेकल्या विशयांत बरें उलोवंकी कळीत आसा जाय, आनेकल्याक आदार दिवंकी तयार आसा जाय. असली शिकवण ताका दिली. 4थें स्टेप जालें. आतां 5वें दिलें. आतां हांवें तुमकां सांगलें न्ही इतलें, तुमकां कितलें समजलें म्हणून म्हाका कळीत ना. त्या देखून हांव एक प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल दितां. सोमयान प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल धाकट्या भुरग्याक हाडलो, तांचे मदें उबो केलो. पळयलें सगळ्यांनी, धाकटो भुरगो. ह्या धाकट्या भुरग्या तावन लिसांव घेया.
ताच्या भोंवती हात घालो मोगान ताका पटलोवन धरलो आनी ताणें शिसांक शिकोवण दिली. तुमी वर्ते जायचे जाल्यार तुमी खालते जायचे. तुमी सेवाक जाय तुमी चाकर जाय. कोण सेवाक जावंक चाकर जावंक खालतो जावंक तयार आसा तो मनीस व्हरतो. मासूम बच्चा, छोटा बच्चा, ह्या भुरग्या बरें तुमी जाय म्हणून ताणें तांकां शिकयलें. भुरगीं नेणटीं तीं आत्तां रडल्यार आनिल्ल्या वेळान हसतात, आत्तां मारल्यार आनी एका वेळान फटलोवन धरतात. तांचो राग क्षणीक, तांचो मोग विशेश. भुरग्यांक पळोवन कोणाय की राग येना. भुरग्यांनी खालें गेल्यार हांसोच येवच्यो. तांचे थंय दुस्मानकाय, परमनंट दुस्मानकाय म्हणली ना. तें पुरा सुरू जावचें मागीर व्हड जाल्ल्या उपरांत. ल्हान आसतना आसना. त्या देखून त्या भुरग्याक ताणें थंय दवरून तांकां शिकवण दिली. ह्या भुरग्याक पळया, त्या भुरग्या बरें तुमी जाया. ताका हुद्दो जाय. तुका प्रायम मिनिस्टर करता म्हणून सांग, या प्रेसिडेंट करता म्हणून सांग. ताका पडोवन वचोना. भुरग्याक तें पडोवन गेलाय ना. ताका बरें खावंक दिल्यार जालें. त्या देखून भुरग्या बरी आमी जाय म्हणली शिकवण दिली. इतल्यार तांकां भोवशा सादारण मट्टाक समजलें आनी मुखार ह्या विशयान उलोवचें प्रयोजन ना. ह्या मनशाकले उडोवन कांय प्रयोजन ना म्हण ताका समजलें आनी तांणी विशय सोडलो. पूण जेजून तांकां शिकवण दिली. जेजू सिसांक दुरसना, गोवजी करिना, केवल तिदविता. समस्यो जाणटेकायेन आनी मधुर रितीन तांकां तांचो तो परिहार करता. आतां लास्ट पॉयंट बारीक गरजेचो. येदोळ आयकल्लें बारीक खुशी जालें. बारीक खुशी जालें. कावेरी नदी विशयी उलयल्यार आमकां बारीक खुशी. कित्याक म्हळ्यार पयस आसा, कालेंय उलयता. आमच्या विशयी उलोवंक गेल्यार मात तितकेशें बेजार जावचें. म्हाका सांगिल्ल्या बरें जाता. इल्लें तोपता, इल्लें दुखता. जयललिता विशयी उलयल्यार बारीक खुशी. ती पयस आसा न्ही. आतां ना, ती सर्गाक गेल्या. पूण कितेंय जावं दी, म्हज्या जिवितांत समस्ये बारीक इम्पॉर्टंट पॉयंट हो. कशें हांव तें फूड करतां. समस्या येतात म्हणलें खंडीत. कशें हांव तें फूड करतां. म्हज्या कुटुंबांत समस्ये जावंक पुरो. समस्ये आनेका कुटुंबांत हांव. तांचो पेटो आमगेर आयला, आमचो कोंबो तांगेर गेला. समस्यो आशिल्ल्या माडाच्या मुळांत पुरा उस्तून घालतात. धाकटे धाकटे समस्ये. कितलें धांवडायल्यार ना, धांवन येतात, परतून धांवन येतात. कितें हांची गांठ आमच्या कंपाउंडांत पुरून दवरल्या गे. ह्या कुकडांची गांठ आमच्या कंपाउंडांत पुरून दवरले. आमच्याच कंपाउंडां येतात. कितले बडी धांवडावचे. समस्या परिहार. हांवें तुमकां वाट दाखयल्या भोव अपुरबायची. जेजून सांगलेली ती वाट आमी घेतल्यार परिहार सुलाभ. ताच्या बदलाक लढाई करूंक बैसरल्यार ती लढाईच उरता. मस्तुपटी आमी लढाई करता. लढायाची वाटच धरता. अळे गे कितले फावटी सांगचें गे तुका. तुजो कोंबो म्हळ्यार हांगाचा. कित्याक कोंब्या बसताय तूं. कोंबये बसून उजो आहले. कोंबये आहले उडोवन येतना के 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 म्हणटा. सात घालता. सकाळीं म्हाका बरी न्हीद जें म्हणनाशिल्लें जालो. सात म्हळ्यार पळय कोंब्यान तुज्या मरणीक जालें. समस्या परिहार जाता गे. शिकयता. ती आनी कोंबाट घालता. म्हज्या कंपाउंडांत हांव 4 कोंबे बसता. तूं कोण म्हाका विचारची. आनी 2 आण घालता. तो सक्कडी घालतालो. ही न्हीदच ना. समस्या अनेक समस्या जालो. दुस्मानकाय डबल जाली. आनी आतां पळया कितें बरें घडटा म्हूण. त्या देखून समस्या परिहार करच्या वेळार जेजून उपयोग केल्ली वाट आमी उपयोग करी जाय. मधुर रितीन दुख नासतना सांगाता हाड बसोवन फॅन घाल सांगून प्रॅक्टिकल एग्जाम्पल दिल्ल्या वेळार कन्विन्स्ड तेताला परिहार जाता. त्या देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या वांजेलांतून आमी शिकचो गरजेचो विशय
कित्याक म्हळ्यार समस्या आमच्या घरांत आनी शेजारा असचे चड्ड जावन आसात ते परिहार करूंक प्रयत्न करचें. आज घरा वचून खंयचे म्हणी समस्या आसत जाल्यार परिहार करूंक प्रयत्न करा. तेंच आयचें प्रॅक्टिकल लिसांव. Seat 2, pan number 105. Altărala ginzmlea Canico adu ailea Mukhanastu kadita स्वीकार कर मोल परता धर्मोचे वो पुंदिता होत मोमोजो अर्पिता जीव मोजो समर्पिता शीन बलतुका हरसिता तुझे जाव आसतना दिव तुका काय मेळना आमकांच देखून अर्पिता शिस्तुचे जाव आशेता. म्हज्या बाबा भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण आतां आमी मागया. आमच्यानी आख्या पवित्र दवा सरस्व देव म्हणून घे. प्रितीच्या बापा, तुजे परजेचो हो यज्ञ मानून घे. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या नव्यानाच्या दिसा तुजे महिमेक आमी तो भेटयता. ह्या यज्ञाच्या गुणान आमच्या गोवळ्यां बराबर आमचें दिसा दिसाचें जिवीत तुका मानता तसलो निरंतर यज्ञ जावं म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. ते सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताच्या मानाक आयचो हो दीस संभ्रमूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता. ताचें शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या धर्मान तूं आमकां सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तोते गायता. सर्वेस्परतो सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. तुका जय जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर.
तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या दिन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भवार्थ सोगुट परगटुया. सम्या जेजू तुझे मरण आम्ही संभ्रमता. तुझे पुनर्जीवन आम्ही परगडता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. तुझ्या येण्याक आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिवीत असो उंडो आनी हे सर्वण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोबो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पीटर पौल आमच्या गुळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवकार मरे देवाचे माये सांगाती, बगेवन जुजे तिचो पती, बगेवन धर्मदुतां, बगेवन जुवांव पावल दुसरो आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुमया जेजून आपल्या आपोस्तलांक शिकयलेले मागणे आतां आमी सर्व सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नाम पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे कुशीक सर्गात जाता तशेंच संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी. आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक रासवडकेक पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ.
जो जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सुमया जेजू क्रिस्ताची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सुया आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या जिवनांतले समस्ये परिहार करचो जेजू क्रिस्त. ते समस्ये फुड करूंक धैर्य आनी घटाय दिवचो जेजू क्रिस्त. देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक हांगासर आयलेली आमी समेस्तां सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितरतलें बाब म्हाका फोवना पूण तुज्या कास्त्रांस म्हाका भलायकी मेळटली. सुम्या म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या राया आशीम रावला सेमच्या तुका गळाय करी नाका. धादोस तूं कर म्हाका सुम्या जिवे दिवसो जो कोण कुडमुची सेवता तो दादोशी जातलो. ससनाक जियेतलो सोम्या म्हज्या देवा दुनिया म्हज्या रावला सेवच्या तुका गळाय करी नाका. धादोस तूं कर म्हाका. प्रार्थया. भोव मोगाळा बापा, सांजू हांव पावल दुसरो तुज्या भक्ताचो उगडास करून ह्या दैवीक जेवणांत आतां आमी वांटो घेतलो. ह्या कालत्या उंड्या आनी दाखवायनाच्या रुपान तुजें जिवीत आमकां मेळ्ळां. तेंच सरकार कुणांनी न्हय पूण तुकाच रूप रूप बघून आमकां मेळ्ळा शें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सरपोदवेदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो. आमेन. मिसाचें बलिदान संपलें. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान एकामेकाचे समस्ये परिहार करूंक हांव तुमकां धाडटां. देवाचे वोड. दुसऱ्या वंदितां सर्वभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या खोड्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. घेवन जुवां पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. दैवीक काकूळ आमकां उगडली सर्वोन्नेची महिमा शिकयली. कुर्साचो गुढये जिविता तुझ्या देवी वडला. जुवां पाव दुसऱ्या वंदितां सर्वभक्तीन तुका क्रिस्ता सारक्या पोऱ्या गवळ्या दैवीक मोग शिकय तूं आमकां. सर्गींच्या बापा बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याक तुवें आम्हा सर्वांक एक वर्तें देणें जावन दिलोय. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या मेटांनी सोमकोंक ताणें आमकां प्रेरीत केलें. ह्या पासोत आमी तुका अर्गां दिता. ताणें पवित्र eucharisताचो मोग केल्ले बरी आमी करूं आनी तो जियेल्ले बरी आमी जिवंक तुजी कृपा आमकां दी. ताणें मोरयेचो मोग केलो तसो आमी करूंक आमकां सकत दी. बापा तांकां बक्षी म्हूण जेजून कुर्सार दिल्लें बोगसणें ताणें आपल्या जिवितांत पाळिल्लें बरी आमी पाळूं. एकामेका बोगसून जियोंक आमकां कृपा लाभय. आमची कुटुंबां मोगाची सेवेची आनी एकवटाची मंदिरां जावन रुपीत करूंक आमकां बरें मोन दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मौनपणी जुवां पावल दुसऱ्या मुखांत्र आमच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणाचो उडास काडन ताका अर्गां दिवया. वो काकुळदारा बापा बागेवन जुवां पावल दुसऱ्याच्या देण्या पासोत आनी ताच्या विनातेन आमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां आनी बरेपणा पासोत आमी तुका अर्गां दिता. तुजी दैवी काकुळट आमी वर्णिता. ताचे मरिफात तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचो मोग आनी ताची गूण करची सकत तुवें आमकां फावो केल्ल्याक आमी तुका दिनवाजता. ताचे बरी बागेवनपणान वाडोवन क्रिस्ताक साक्ष जावन जियोवच्याक आमकां बळ आनी कृपा दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं जुवां पावल दुसऱ्या श्रेष्ठ गवळ्या हे बागेवन जुवां पावल दुसऱ्या पवित्र सभेच्या श्रेष्ठ गवळ्या देवान तुका विंचलो आनी क्रिस्ताच्या मोगान बरोवन लोकांच्या काळजांची दारां ताका उगडूंक पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन भरलो. मोग सेवा आनी राजी संदान तुज्या जिवितांत परसळ्ळी. देवाचेर तुजो विश्वास तुवें आखेर पर्यंत सांबाळ्ळो. अशें तुज्या उतरान आनी देखीन तूं सर्वांक आदर्श जालोय. आमच्या मोगान बरो न्हू बरो गवळी कसो आमची भेट करूंक तूं मंगळुराक आयली. आज आमी तुजी भक्तिका आमची गालती मागणी घेवन तुजे मुखार येता. क्रिस्त सारकी चिणी जिवोवंक आमकां कुमोग कर. तुजी बागेवन चिणी आमच्या जिविताक प्रेरण जावं. आमी सदांच कुर्सायिल्ल्या जेजू थंय आमची दिश्ट उबारूंक आनी जिविताचे कश्ट ताका भेटोवंक आमकां शिकय. प्रत्येक जावन आज आमी मागच्या गरजेन आमच्यो साबार गरजो आनी तेसांवां घेवन ह्या पुंतळाक आमी आयल्या. तुमचे पैकी साबार जाणांनी तुमची तेसांवां आनी विनवण्यो हांगासर बॉक्सान घाल्यात. जुवां पावल दुसऱ्याच्या पांया मुळांत त्यो सगळ्यो
जुवांव पावल दुसरो देवाक व्हरून पावोवन दी आनी जें कितें तुमी बावाडटान मागलां तें तुमकां सर्वांक फावो जावं दी म्हणलें आमचें मागणें. भुरग्याचे मोशनाचे समस्ये ऑपरेशन नासतना परिहार जावंक, बरी जिणये सांगातीण मेळोवंक, गेल्लें काम पाटी मेळोवंक, काजारी जिवितान कश्टोवचें एकल्याक बरेंपण, भुरग्याची किंकराट अट्ट उणें जावंक, रिणांतले सुटोवंक, दिल्ले पयशे पाटी मेळोवंक, पाटीची दूख तशेंच ऑपरेशन जाल्ल्या आतांची दूख उणी जावंक, जावयाचें बिझनेस बऱ्या तरान चलोवंक, एका भयणीक ताचें इस्कॉलाचें काम अडकळ नासतना मुखारून व्हरूंक, दुवेक बरी सैरीक सुनेक बरें काम दुयेंसो राग इल्लोसो उणो जावंक, एका भयणीची गोमटीची आनी पाटीची दूख गूण जावंक, पुताक बरें काम, एकल्याच्या आंगार पडिल्लें रुवां उणी जावंक गूण जावंक, काजार बऱ्या रितीन जावंक आनी बरें काम मेळोवंक, एका भयणीक बरी भलायकी चलयेक कश्टाळू जावंक मोतीचें समाधान, भुरग्यांनी जगणें करिनासतना एकामेका मोगान जिवंक शिकपांत मोत दिवंक, एका स्त्रियेक आंगार पडिल्लें फोड गूण जावंक, एका स्त्रियेक च्या दोळ्यांक जाल्ली सामकोळ गूण जावंक, एकल्याक सर दुश्ट सक्तींतलें बरेंपण लाभोवंक, एकल्याक कॅनडा वचोंक विजा मेळोवंक, सर अडकळी पयस जावंक, BSc नर्सिंग गव्हर्मेंट सीट मेळोवंक, एकल्याक काम करच्या कंपनींत आर्थीक अडचणी तावन सर बरेंपण मेळोवंक, एकल्याक शाबित रितीन अडकळी नासतना पाटी पावोवंक, फावो त्यो सैरीक्यो मेळोवंक 9 जाणांनी मागलां, एका चलयेक आंगार पडिल्ले फोड संपूर्ण गूण जावंक, एका तरणाट्याक वायट सक्ती तावन सुटका आनी एका दादल्याक नाकाचे समस्ये परिहार जावंक, कॅन्सर पिडेन कश्टोवच्या एका भयणीक तिच्या हातांची दूख सोसूंक बळ बरेंपण, एकल्या भयणीची पांयांच्या शिरांची दूख उणी जावंक संपूर्ण बरेंपण मेळोवंक, एका आवयचें आनी भुरग्याचें फ्लायटाचें पैण बरें जावंक, एका चलयेक D.Ed एग्जामांत बरें फलितांश मेळोवंक, दोगां भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत आनी बरें फलितांश, एका तरणाट्यान परगांवांत बरें काम करूंक शिकोवंक आनी पार्ट टायम ताका काम मेळोवंक, नवें घर आनी ताका गरजाची आर्थीक मजत लाभच्याक, बापायच्या बऱ्या भलायके खातीर आनी ताणें सर सोडिल्ल्या वायट सवयांक फाटीं परतनाशें ताका राखोवंक, एका भयणीची कॅन्सर पिडा गूण जावंक, तिका खावंक जेवंक साध्य जावंक, कंत बेजाराये तावन निवारूंक एका कुटुंबान मागलां, गोवाक बरें काम, भुरग्याक बरी भलायकी, शिकोवंक बरी मोत, कुटुंबान समाधान, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, भुरग्याचें हट्ट उणें जावंक, मांयची पांय दूख उणी जावंक, टॅक्सटायल शॉप बेगीनच बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, बँकाचें लोन फारीक करूंक तांक, दुवेक एक बरें भाड्याक घर मेळोवंक आनी एक बरो जागो तांकां मेळच्या खातीर मागलां, एकल्याक तवळ तवळ जावची शेळ कोंकली ताप आनी गांठ दूख संपूर्ण बरें जावंक, भयणीक बरी सैरीक मेळोवंक, आवय बापय आनी भाव भयणीक बरी भलायकी, एकल्याक किडनी स्टोन आनी प्रॉस्ट्रेट संबंदीत समस्यांत तावन ऑपरेशन नासतना बरेंपण मेळोवंक, बरी जिणये सांगातीण फावो जावंक, तकली पडापड गूण जावंक, भुरग्यांक स्वंत घर मेळोवंक, एका तरणाट्यान जिवितान सुटसुटीत जावन आवय बापय खाल जावन जिवंक, शिकपांत जैत तशेंच बरें काम मेळोवंक, पुताक बरें काम, कुटुंबांत सांद्यांक बरी भलायकी, दोगां भुरग्यांक बरी भलायकी, शिकोवंक बरी मोत, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, आतांची दूख गूण जावच्याक मागलां. आमची मौन रावया एक घडीभर, आमी कसले इरादे घेवन हांगासर आयल्या ते जुवांव पावल दुसऱ्या मुखांत जेजूक आमी समर्पण दिवया. तूं आमकां भाव येवकरिस्तसो आमकां करो मोग शिकय आनी मोरयेची देख घेवंक आमकां ससाय दी. शेकी एक दीस मोरये माये आनी सर संता भक्तां संगी सर्गींच्या राजान तुजे बराबर बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक वाखाणूंक आमकां फावो जावं. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. नामान मोरये कृपेन बोरलेले सोमी तुजे सांगाता श्री आमी ते तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे खुशीचें जेजो.
सगळ्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक. सुमयाचे नावी आमचो आधार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. प्रार्थुया. सर्गेंच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त मरिफा सर तरांच्या पिडेस्तांक कश्टांत दुखांत आनी अडचणेन संपडलेल्यांक तुवें मोवाळाय दाखयली आनी तांकां तुवें गूण केली. तेच परी तुजो सेवक भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्यान आपल्या भगेवन जिणये मुखांत्र तुज्या पुता जेजू क्रिस्तचो मोग तुज्या परजेन भोगूंक आनी भवर्तान जियोंक प्रेरण दिलें. ताचे विनवणेन आमचो भवर्त वाडय आनी आमचे पिडा गूण कर. आमचे कुडीक आनी आत्म्या भलायकी दी. कश्टांतले विघ्नांतले आनी अनवरांतले आमकां निवाळ. आमचे सर विनवणे आमी तुजे मुखार दवरता. तुजे कुशी वयतर ते आमकां फावो कर म्हूण मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या नोवेनाच्या दिसा आमी ताका मान करता. ताची महिमा आनी संतोष देवा तावन येता. तोच देव तुमकां सदां आपलो आशिर्वाद दे. आमेन. भगेवन जुवांव पॉल दुसऱ्याच्या मागण्यान सर वायटांतली तुमी सुटो. ताची देख घेवन आनी खरेपणी जेजूचो पाटलाव करून सेवे साकरेची मनशां जावंक तुमकां घटाय मेळ्ळो. आमेन. आलतारेचो मान ताका फावो जालो म्हूण सगळी पवी सभा संतोष बरीत आसा. ताचे देखीन संदेपणाची जिणी जिवंक तुमकां प्रेरण मेळ्ळो आनी एक दीस त्याच सर्गेंच्या आमच्या बापाच्या घरांत सासणीक संतोष भोगूंक तुमी पावो. आमेन. आनी सर पदवेदार देवा बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे वयर सदां काल देवो. आमेन. मोगाच्या न्हू ह्या पुंतळार्क तुमी आयल्यात. आराधनांत आनी मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जाल्यात तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आज येवकरिस्ताचें बलिदान भेटोवन अर्थभरीत प्रवाचन दिल्लें ह्या पून शेताचे रेक्टार मानादीक दोतोर रोनाल्डो कुटिन्नो तांकां म्हज्या नांवान आनी तुमच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाटल्या 4 वर्सांनी कृपा साधना तरबेतघराचे डिरेक्टर जावन आसून आमच्या पून शेताक तेदाळा येवन उत्तीम सेवा दिल्ले आसात. मानादीक बाब क्लॅनी डिसोजा आज तांकां हांगासर येवंक जावना कारणांतराक लागून तांच्या अनुपस्थितींत तांचो आमी आभार मानता. ह्याच शुक्रारा दीस ते ग्लॅडसम तरबेतघर मंगळूर थंयसर डिरेक्टर जावन वर्ग जावन येतात. तांणी आमच्या पून शेताक दिल्ली ती सेवा आमी मानून घेता. प्रत्येक जावन आमच्या पून शेताच्या फेस्तां संदर्भार तांची जायती सेवा तांणी दिल्या हे मानून घेवन तांचो आमी आभार मानता आनी तांच्या नव्या मिसावाक सर बरें मागता. हांगासर अर्येका मंगळारा तशेंच शुक्रारा दीस आराधन मिसाचें बलिदान आसा. तुमी येवन आत्मीक फायदो जोडूंक तुमकां अवकाश आसा. आमच्या पून शेताच्या धार्मीक स्टॉलांत जेजूची सुवार्ता आनी हेर वस्तू मेळटात. तुमी भेट दिया. आयच्या ह्या बागी दिसा आमकां जेवण तशेंच मुर्तोम दिवन आदार दिल्ल्यांक देव बरें करूं. आनी तुमकां समेस्तांक एका न्हय एका रितीन ह्या पून शेताच्या बरेपणा खातीर तुमी वावुरतात, आदार दितात, कुमोग दितात. तुमचो सर्वांचो आमी आभार मानता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आनी आतां आयच्या दिसा मुर्तोम दिल्ल्यांनी मुखार येवचें आनी तांकां आतां आमी मानाच्यो वाती वांटतले. हांव मानादीक गुरुपूर सिरील मेंडोन्सा गुरुपूर, मोनिका मार्ता पुत्तूर, अँडी रॉबर्ट मेंडोन्सा किरें, हिलारी फेर्नांडीस बाळोग जेजू, हेनरी जूली मोरास
लूड्स वाडो, रोजी डिसोजा नित्यादार वाडो, एलिशा एलिना फेर्नांडीस सांबोस्त्या वाडो, जूलियट मोरास लूड्स वाडो, हैग्नेस मिनेजस सांजुआ वाडो, डेल्पिन सिक्वेरा वेलंकणी वाडो, रॉनी डिसोजा बगेवन गुटमा वाडो, बेबी रोशल सल्डाना उर्वा, जानेट फेर्नांडीस फेरार, मेरी सल्डाना बंटकल. ह्या समेस्त भावा भयणींचो आमी उपकार बावडटा. जुवांव पावल दुसरो तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी म्हणलें आमचें हरी एकल्याचें मागणें. मोगाच्यानो आज हेनरी आनी जूली मॉरस तांच्या काजाराचो दीस 46 संपले आनी ह्या संदर्भार कालच्या दिसा तांणी आमच्या कॅम्पाच्या भुरग्यांक जेवण दिलां. त्या देखून प्रत्येक रितीन हांवें तें तुमकां सांगलें. तांकां म्हाका खंय सांगूंक अवकाश नासलो. भुरग्यां कडेन थंय सांगलां. तांकां आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा आनी लांब लग्न जिवीत मागता. आनी आतां आमकांच आमी जेवणाक तयाराय करची. सर्गेंच्या मोगाळ बापा, तुवें आमकां एका कुटुंबाच्या संद्या भशेन हांगासर संगाता हाडलेल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. लगभग 2.5 घंटे ह्या देव तेंपलान बसून तुका आराधन कर. आमच्या पात्रोनाक आमी अर्गान दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गान दिता. आमचे सर्व कश्ट सुख दूख समस्या तुका आमी सांगल्यात आनी ते तूं बरें करून जाणाय आनी ताका परिहार सोदूंक फावत्यो वाटो आमकां तूं दी. समस्या फुड करूंक आमकां सकत तूं दी म्हूण मागता. आनी आतां दनपारांच्या ह्या वखता जेवणाक आमी वेता आसतना आमचे खातीर रांदलेल्या ह्या जेवणाचेर तुजो विस्तार आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमा सोमेस्तांचेर आनी हांगा आसलेल्या ह्या जेवणाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं.
ओंकार पुत्राचो वेळ ओंकार आशीर्वाद दिवा सांजे बाबा दुसऱ्या बापाचोच विनंती कर बगैर कुसाचे कुबे निरंकार जवाब आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र पित्याचे नवे